देव बरी सकाळ दिवन तुमकां बो मोगाळ भक्ती कानू बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तुमकां मोगाचो स्वागत. ल्हाना भुरग्यां भाशेन जाल्ल्या करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिकचिनांत म्हूण जेजून परगटिल्लें उतर सारकें समजून तेंची येयल्ली सांतीन म्हळ्यार बाळका जेजूचें ल्हानफळ सांत तेरेस. असली जिणी आमच्या साद्या जिवितांत आमी कशें जियेवेत म्हूण फाटल्या 9 दिसांनी बाळका जेजूच्या सांत तेरेसाच्या शिकवण्या मुखांत आमी नियाळ केलो. जशें एक धाकटुळें बाळ आपल्या आवय बापायचेर हुंदवन आसतना सगळें काम तिंच करतात आनी बाळशें सुशेगाद आसता, तशेंच सर संगतींनी आमी सोम्याच्या पासलेंत आसून सुशेगाद रावचेंच सांत तेरेसाच्या शिकवण्याचो तीर्ल. हें मनान दन ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी म्हणलो विशय ह्या वार्षिक फेस्ता वेळार आमी नियाळटाव. आज आमची काळजां दिनवासनेन उमाळटात. कसलोच दबाव वा वत्तड नासतना येद्या व्हडा संख्यान आज आमी हांगासर आयल्या तर बाळका जेजूचो स्पर्श आनी अनुभव आमकां हर एकल्याक जाला म्हणलें सत. ह्या पासून आमी देवाक अर्गां दिताव. जेजूचें माणकुळें खालपण बापाक मानवालें आनी ताका लागून ताणें ताका उंच उबारलें. तेंच मानकुळें खालपण आमच्या जिवितांत वाडोवन रुतां जावं दी म्हूण जावं आमचें मागणें. हाचे बराबर ह्या मिसाच्या तेसांवां पासत आनी बाळका जेजूच्या सर भक्तिकां पासत मागया. सर्वां आतां उबी रावया. बಳ್ಳारी दियेसीचो बिस्प अदीक मनादीक दोतोर हेनरी सोस आनी सहाबेटोणी करच्या याजकां बराबर प्रवेश गीत गावन मिसाची सुरवात करया. तुमच्या करतिलेंत गीत सांगो 4 मोगा बलिदान बापा. उबी रावया. मोगा बलिदान बापा भेटूच्या जमल्या
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सम्याची शांती तुमचे सवे असो मोगाळ याजक बाबानो धर्म बहिणीनो मोगाच्या बाबानो आणि बहिणीनो आणि भुरग्यानो इतल्या बेगीन उठोवन आणि या नव्यानाक आणि जेजूच्या बाळ जेजूक मान करूंक इतल्या व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात इतल्या बेगीन उठोवन तुमी आयल्यात देव तुमचो वावर तुमची जिणी तुमी करचे हर एक काम आशिर्वादीत करूं आमी भोव अपुरबायचे दीस आसां आज आमी बाळक जेजूची परब करता आणि सांगाच भाग्यवान तेरेज जेजूचे ल्हान फोल हाच्या सांती म्हूण एका पाचारिल्ल्या 100 वर्सांचो उडास करता आणि तितले मात्र न्ही आज सांत देवसगाय पिळ्ळे भारताचो मार्तीर ताचो उडास आमी करता तितलेंच मात्र न्ही आज मकर संक्रांती सगळे आमचे हिंदू भाव आनी भयणी हो दीस अपुरबायन समारंभ करतात ह्या सगळ्या संगता मेळोवन आमी दनया देवाक अर्घां दिवया कीर्तन 105 म्हणटा तुज्या देवाक अर्घां दी ताची महिमा परगट कर आनी ताचे वर्ती कर्तृत्व जनांगांक लोकांक कळीत कर म्हणून आमकां उलो दिता अशें आसतना आमच्या देवाक आमचो देव आमकां लागीं आसा आमचो देव जनांगांचो देव आमचो देव आल्फा आनी ओमेगा आमचे जिवनाचें पैण ताच्या योजना प्रकार चलता आणि तोच आमच्या जिवनाक अर्थ आणि भरवसो दिता हें समजावन घेवन हे मिसाचें बलिदान देवाक आमी अर्घा रितीर समर्पण दिवया आमकां वैयक्तीक जिणेक आमच्या कुटुंबांक आमच्या संघ संस्थांक आमच्या सभांक आमी देवाक भेटोवन दिवया आनी हें मिसाचें बलिदान देवाक मेसो सारकें आमी भेटोवचे खातीर आमची अयोग्यता वळखून घेवया हांगासर चूक करिनातले पाप आदारिनातले कोणी नात हे आमी वळखून घेवन देवा आमी चुकल्या जायते फावटी चुकल्या चुकी आदारल्यात पाप आदारलां तुजें योजन आमी धिक्कारून जियेल्या ह्या सगळ्या संदर्भा खातीर आमकां बक्षी देवा म्हणून हात जोडया तकली बागोवया आनी भक्तीपणी देवा लागीं बक्षणें मागया नीज प्रामाणीकपणी म्हणया हांव पातकी सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाचे करात म्हूण प्रार्थना मागता सौर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमचीं पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावों Krista
सांगतुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, जेजूच्या बो पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी ह्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाखूंक ददोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या संगता घरा आमी समेस्तांनी पावाशें तूं आमकां आशिर्वादीत कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकत्वांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हणून हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय, तुमचे केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां काण दितलो. वय तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचें सगळें आसतलो, तुमकां मेळटलो. उलयता तो सरेस्पर, हांव तुमची दिशा बदलितलो आनी हांवें तुमकां शिमटायिल्ली त्या सगळ्या देशांतली आनी सगळ्या राष्ट्रांतली आनी सगळ्या जाग्या वयली एकठांय करतलो. उलयता तो सरेस्पर, आनी ज्या जाग्यार हांव हांवें तुमकां निर्वासनाक धाडिल्ली त्या जाग्यार हांव तुमकां परतून हाडटलो. देवाचें उतार हें. तुमच्या कृतील्यांत गीत संको 8. सर्वेस्परा सबे आसा काकूल संपूर्ण सुडकाताचे ताम्स येता. सर्वेस्परा सबे आसा काकूल संपूर्ण सुडकाताचे ताम्स येता. पाताळांत सुम्या हांव तुका मोग मारता. सुम्या आयक म्हजो ताळो, तुजे कान चीत देव दी. म्हज्या कलते विनतेच्या ताळ्या. सर्वेस्परा सबे आसा काकूल संपूर्ण सुडकाताचे ताम्स येता. तूं सोम्या जर कोटेपणालेची सोम्या तुजे मुखार रावात कोण. तुजे लागीं आसा देखून पातकाचे मोगसाणे. आमकां आसा तुजी बयाबर. सर्वेस्परा सबे आसा काकूल संपूर्ण सुडकाताचे ताम्स येता. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळयनच आसा. ताजे
पातळाचेर म्हजो आत्मो बरवसून रावला. केन्ना फांते जाय अशें म्हणून पार्याकार आशेन आसता. त्या वनसड म्हजो आत्मो मुच्या दर्याक आवडेन आसा. सर्वेस्परा सवे आसा तातून संपूर्ण सुटका ताची तांस येता. सर्वेस्परा सवे आसा तातून संपूर्ण सुटका ताची तांस येता. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. ताणें आपले वोडका कुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा मरिफात आमकां एक जिव्या बरवशान नव्यान जनीत केल्यान आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई बावीण भावान तसल्या दायजांक आयती केल्यान. अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सडवणेक देवाची पदवी बवडता मरिफात तुमकां शाबीत सांबाळतली. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 alleluia. बापाची Alleluia, 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 alleluia. बापाची महिमा पुता मरिफात परगट सांगच्याक. मुझे नावी तुमी कितें विचारल्यारी हांव ते तुमकां दितलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू म्हणालो, कळवळचिने देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलींच बापाची नातलें जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच तिळशितो. बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसच्यात. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सोबें आपोवन व्हरतलो. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता तीं कामां करतलो. तितलेंच न्ही, ताच्याकी व्हड तीं कामां करतलो. कित्याक हांव बापा सरशी वेतां. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागश्या जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचें उतर.
क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी मोगाच्या भुरग्यानो, थोड्या घरांक गेल्यार सकट संस्थे शिस्तेन आपुरबायन मांडून दवरल्यो आमी पळयता. एक शिस्त आसा, एक ऑर्डर अशें पळयता. आनी थोड्या घरांनी गेल्यार सगळ्यांनी तेणें वस्तू शिंपडल्ल्यो, वस्तू तेणें उमकाळचें तें आमी पळयता. सगळ्यांनी डेकोरेशन पळयता. आनी थोड्या घरांनी गेल्यार खंय गेल्यार मेस, घाण, ह्या निर्मळाय म्हणून ना, शिस्त म्हणून ना, पुरो बुरशेपण आमी पळयता थोड्या घरांनी. तुमी कितलीं जाणां कापये तोटा गेल्यात? हात वर करा. व्हेरी गूड, मस्त जाणां गेल्यात. हांव थोड्या वर्सां आदीं थोड्या पाद्राबां सांगता एका कापये तोटाक गेल्लो. आनीक ते एका इश्टाचें तोट, व्हडल्यानी एक 25-30 एकरांचें तोट. त्या तोटाक गेल्ल्या वेळार आमी पळयलें हर एक कापयेचें जड भुरग्या भाशेन वाडयलां, भुरग्या भाशेन. आनीक सगळें 5व्या कापयेन बरयल्लें. आनीक तें पळोवन आमकां इतलो संतोश जालो आनी अजापी जालें. आमी त्या कापये मालकाक, त्या तोटाक सौकाराक आमी शाबासकी पाठयली. आनीक शाबास म्हळ्यार कितल्या आपुरबायन हें तोट दवरलां तुवें, कितल्या आपुरबायन केलां तुवें म्हणून. ताका तो हांसून म्हणा लागलो, सायबानो तुमी हांगा थोड्या वर्सां आदीं हें जें आसलें 10-25 वर्सां आदीं हांव हांगा आयिल्ल्या वेळाचेर देव एकलोच सावकार आसलो आनी सगळ्यांनी बरे बंजार गुडो म्हणल्यार बरी आसलो. आतां हांव वावरलां आनी देवान म्हज्या वावराचेर बेसांव दिलां आनी देखून हें तोट उबें जालां म्हणा लागलो. पळय ताणें सांगिल्ल्या उतरांचेर अर्थ आसा. देवान हांवें वावर केला, वावूंड काडल्या आनीक देवान आशिर्वादीत केला आनी ह्या वरवीं सगळें जालां म्हणून तो म्हणा लागलो. तेंच आज आयच्या वाचपांनी जेजू आमकां सांगून दिता, देव आमकां सांगून दिता. कितें म्हणटा तो? जेरमाया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें पयलें वाचप, 29 अध्याय आनीक 11वें वाचनांत देव म्हणटा, म्हाका एक तुज्या खातीर एक येवजण आसा. आय हॅव ए प्लॅन फॉर यू. तुज्या खातीर एक येवजण आसा. येवजण तुज्या उदरगते खातीर, तुज्या उबाराया खातीर, उंचाया खातीर, तुज्या तक्षण्या खातीर, तुज्या नासा खातीर न्हय म्हणटा तो, तुज्या बरेपणा खातीर. आनीक देखूनच हांव तुजो देव शिंपडयल्ल्यांक लागीं आरयतां आनी म्हज्या लोकांक हांव सांबाळटां आनी हांव त्या लोकांचो देव, तो म्हजो लोक म्हणटा तो. कोण देवाचे हे येवजण सोदून काडटा आनी ते ताची जिणी त्या देवाक समर्पिता. कोणाचो मुखेली ताचो देव जावन आसा, त्या जिणयेचो अर्थ आसा, येवजण आसा म्हणून आमकां कळीत आसा. आमी जाणां देखूनच आमी सांत पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्याच अध्यायांत आमकां त्या देवाच्या येवजणा विशयान सांगता. देवान एक विशेश येवजण केलां म्हणून. आनीक तें गुप्त आसलें येवजण आतां ताणें आमकां उगडापें केलां. आनी कितें ताचें येवजण? जेजू क्रिस्त थंय सर्वांक आनी सर्वसंगतीक एकवटाय जाय म्हणून. समेस्तांक जेजू क्रिस्त थंय एकवटाय जाय. देखूनच उगडापण ग्रंथांत, बायबलाचो निमाणो बूक तुमी जाणात, तातूंत पयल्या अध्यायांतच आमी पळयता 8व्या वाक्यांत आमकां सांगून दिलां की जेजू या देव आमचो आल्फा आनी ओमेगा, आमचे आरंभ आनी आमचो शेवट, अंत्य. आनी हें देवाचें येवजण. केदाळा जिणी देवातान आरंभ जाता आनी केदाळा जिणी देवाचें शेवट पावता, त्या जिणयेक अर्थ येता. आनीक तसली जिणी, बरवशाची जिणी, आपुरबायची जिणी म्हणून सांत पेद्रू आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगून दिता. कितें म्हणटा तो? जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणांतय आमकां समेस्तांक देवान विसल्यांत कितें जावचे खातीर? पवित्र, आई बाबिणें,
थिबोन आतल्ली आमी जावच्या खातीर देवान आमकां विसल्यांत आनी त्या जिणयेक देव आमकां उलो दिता आनी देव आमकां पाठिंबो दिता, देव आमकां कृपेन भरता आनी ती जिणी सरूंक आमकां तो कुमक करता म्हणून तो सांगून दिता. आनी हाच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, तुमी आयकलें, जुवांची सुवार्ता 14वा अध्याय, पयलो भाग आनी मदलो भाग. कितें म्हणा थंयसर, कितें म्हणटा म्हळ्यार जेजू, तुमी चड आतांक पावनाकात, निराशी जायनाकात, दुखांत आसनाकात, कित्याक हांव म्हज्या बापाच्या घरा वेतां. आनी थंयसर आमच्या कोंकणींत ट्रान्सलेशन गेलां, म्हज्या बापाच्या घरा मस्त कुडां आसात म्हणून. पूण आनी एक ट्रान्सलेशन बरें आसा, तें म्हणटा देर आर मॅन्शन्स इन माय फादर्स हावज म्हणून. मॅन्शन्स, भवनां आसात म्हज्या बापाच्या घरा, तुमकां भवनां आयतींक गेल्यांत आनी थंयसर तुमी पाव जाय. हांव येतलो आनी तुमकां आपण व्हरतलो. आनी आतां हांगासर आशिल्ल्यांक कोण म्हजे नांवें मागतात, कोण म्हजे लागीं आसात, म्हज्या नांवान प्रार्थितात, तांकां हांव तें जारी करतलो. ते म्हज्या नांवान सकट तांकां फावो करतलो म्हणून देव बसवणी करता. देव फटकिरी बसवणी करिना, देव फटयना, देव मोस करिना. सांगचें एक, करचें आनी एक न्ही. देव केदाळाय आज आनी बसवणी जारी करचो गिरायक. जारी करता मात्र न्ही, ताज्या पुताक दिवन ताचो मोग कितलो गे म्हूण दाखोवन दिला. देवाचो मोग, शाश्वत मोग, अपरिमीत मोग आनीक निशर्त मोग. तो मोग आमचेर होंदोन ना. आमी कितलें बरेंपण केलां, कितलें दान दिलां, तें आमचेर होंदोन ना. पूण देवाचो गुणूच मोग, देवाचो गुणूच ताचें सैमच मोग, ताचो गुणूच दिवचें, ताणें ताचो गुणूच उबारचें. दीस इज इज नेचर. आमी जर तर ताका समजलें हांव ताचो मोग करूंक शकता. हांव ताच्या बरवशांत आमी आशा दवरता. हांव आनीक आमच्या जिणयेक अर्थ दिता. हांव समजल्या वेळार मात्र जायते फावटी आमकां हें समजना. आमी म्हणटा हांवें जाय पुरतो देवाचो मोग करूना, बरो वचना म्हण आमी म्हणटा. हांव तें चूक. आमकां जाय पुरती देवाची वळख ना. वळख आसल्यार ताचो मोग करता आमी. तर तसल्या जिणयेक आमकां देव आपयता. आनी आज आमी ह्या वर्सा आमी सांत तेरेज जेजूचें ल्हान फोल तिका सांतीन म्हूण पासरल्लो उडास करता. हांव 100 वर्सां जालीं. आनीक तरणाटी स्त्री 23-24 वर्सांची चली सांतीन जावन तिका धर्मसभेन त्या अंताक उबारलें. 100 वर्सां जालीं. ताची जिणी भोव आपुरबायची जिणी. हांवें तुमकां त्या विशयान सांगची गरज ना. 23 वर्सां भितर तिका एक आशा आशिल्ली, मार्तीर जाय हांवें मार्तीर जावन देवाचो मोग दाखय जाय, करी जाय म्हणून ताका आशा आशिल्ली. पूण तिणें सांत पावलोन कोरिंत घरां बरयल्लें पयलें पत्र 12वो आनी 13वो अध्याय तिणें वाचलो. आनी थंयसर सांगून दिलां, सकडांनी आपोस्तल जावंक जायना. जाता गे? ऑल कॅनॉट बी एपोस्टल्स, ऑल कॅनॉट बी टिचर्स एंड प्रिचर्स. सकळांनी आपोस्तल जावंक जायना, मेस्त्री शिक्षक जावंक जायना, आजापां करतले जायनात. पूण हें करया आमी सकडांनी. कितें? मोग करयात. पावल म्हणटा मोग वर्तो जावन आसा, मोग श्रेश्ठ जावन आसा आनी हो मोग अपरिमीत आसा. तो सकडांक साध्य आसा. त्या मोगाच्या जिणयेक देव आमकां आपयता. म्हणटा ना ही तरणाटी स्त्री म्हणटा, आतां म्हज्या काळजाक धादोसकाय आयली. म्हाका आतां मार्तीर जायचें म्हणन ना, स्थानाक वचचें म्हणन ना. खंय आसल्यार मोग करून हांव जियेतां तर म्हजी जिणी सार्थक जाली म्हूण म्हणटा. आनीक तिची जिणी त्या ल्हान प्रायरेस नॉवीस मिस्ट्रेस ती आशिल्ली, तिच्या कालासल्यांक कितल्या आपुरबायन आदर्शपणी जियेताली. हांगासर आसचे पाद्र्याब, सिस्टरां आनीक तुमी कुटुंबादारां, तुमकां सकडांगे कुटुंबान जबाबदारी आसा. वय मो ही कुटुंबाची जबाबदारी आपुरबायन करूंक देव आमकां उलो दिता. आनीक देव आमकां बरवशान भरता. देव आमकां बळ दिता आनीक ताचो आदार दिता. पूण ही कुटुंबाची जबाबदारी आदर्शपणी आमी जिये जाय.
म्हाका एक देशीची जबाबदारी आसा. हांवें बस्प जावन गवळी जावन म्हज्या लोकांक आदर्श दी जाय, याजकांनी आदर्श जाय. तुमी तुमच्या भुरग्या बाळांक आदर्श जाय. आसलो एकलो बापूय शहरांत जियेतलो भुरगो आसलो ताका, आनीक तांच्या घराच्या लागसारच एक व्हडलें हॉटेल आयलें. आनी हो बापूय भुरग्याक सांगता, आळे पुता तूं केदाळे म्हणी त्या हॉटेला वचनाका, थंयसर डान्स चलतात, तुका नाका तें, तूं वचनाका म्हणून. कित्याक पप्पा हांवें वचूं नजो? कित्याक वचूं नजो म्हळ्यार तूं गेल्यार तूं पळोवंक नजो आसलें पळयतलोय म्हणून, तुवें पळोवंक नजो आसलें पळयतलोय म्हणून. ह्या भुरग्याक अजाप जालें. मागीर एक दीस आशिल्ले पयशे बरो जमा करून वो टिकेट काडून गेला, खंय हॉटेलाक गेला आनी थंयसर डान्स तारीख जातालो. थंय वचून थंय पळयत आसतना हाचो बापूय मुखार बसला. हाचो बापूय मुखल्या सालार बसला थंयसर. ह्या भुरग्याक अजाप जालें. भुरगो गेलो, पप्पा तूं हांगा आसा गे म्हणून. देखूनच पुता हांवें तुका सांगिल्लें तुवें हांगा येवं नजो म्हणून. कित्याक येवं नजो? तुवें पळोवंक नजो आसलें पळयतलो, कित्याक बापायक थंय पळयतलो म्हणून. बापायक थंय पळयतलो म्हणून. असली जिणी न्ही आमची जिणी. आमी कितें उलयता, कितें सांगता त्या प्रकार जिवंक आमचें कर्तव्य आसा. आमच्या भुरग्या बाळांक आदर्श दिवंक आमकां कर्तव्य आसा. वेळा वेळा प्रमाणे उठचें, वेळा वेळा प्रमाणे घरांत जेवण, घरांत शिस्त. बापायन आनी आवयन केल्लें पळोवन भुरगो शिकता. तुमी सांगिल्लें आयकलां, दे लर्न मोर बाय वॉट इज कॉट दॅन वॉट इज टॉट म्हणटात. ते पळोवन शिकचें चड न्हू, आयकून शिकचें न्ही, आमचे सरमाळ आयकून न्ही, बगर आमची जिणी पळोवन. तर भयणीनो आनी भावानो, ह्या मिसाच्या बलिदानाक आयिल्ले आमी आमकां देवाक समर्पण दिवया, आमच्या कुटुंबाक देवाक अर्पिया आनी देवाचें येवजन कितें तें जाणा जावया. ताणें आमकां दिवच्या बरवेशान आमी जियेवया आनी केदाळे निराशी जायनासतना, खंयच्या संगतींत बुडा नासतना उबे रावया, नीट रावया. कित्याक आमचो देव जनांगाचो देव, चरित्रचो देव आमच्या मुखल्यान वता तो आनीक आमकां तो वाट सोडता. तो आमचो तो हात सोडिना, आमकां तो केदाळे सांडिना. तुमी जाणान किर्तन 121 121, युअर गॉड इज युअर गार्डियन. तुजो देव तुजो राखवली. तो निदाना, तो कन्नडान बरो ट्रान्सलेशन आसा, ಅವರು ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ म्हणून ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತಕ तू जेम काडिना. देव निदाना, जेम काडिना, सदांच जागो आसा, आमकां राखता आनी सांबाळटा. ही आमच्या जिणेंत आमी बघया आनी ह्या बरवेशान आमी जियोवया. अशेंच जावं दी म्हणून सांगून आमी समेळ साथ जोडया, तकली बागावया. आमकांच आनी देवा आमच्या कुटुंबांक संस्थांक देवाक समर्पण दिवया. दया करून समेस्त उबी रावा. क्रिसमस काबार केले मात्र आमी. क्रिसमस म्हळ्यार गॉड इज विथ अस, इमान्युएल. आमच्या देवाचें नांव तो आमच्या मदें आसा म्हणून. आनी तो आमची मागणी आयकता. आयच्या वंजलांत आमी आयकल्या प्रकार जेजू म्हणटा, म्हज्या नांवान तुमी मागल्लें तुमकां दितलो म्हणून. तर खऱ्या विश्वासान आमची प्रार्थना देवा ती उबारुया. तुमची जबाब, बाबा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. हांव तुमकां म्हज्या काळजा सारकें गवळी दितलो. जेरेमिया अध्याय 3 वळ 15. बाबा आमच्या सर्व संपूर्ण गवळ्या इगर्ज मातेचे मुखेलपण घेतलेल्या पापसाहेब्यांक, बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मिकांक तुका समर्पिता.
थानी बरवशाच्या मेटांनी सोलोवन तुझ्या काळजा सारखे गवळी जावंक तुझी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कष्ट अनवरांती आमी संतोष पावता, कित्याक कष्ट अनवरां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासण पारखूंक पावता आनी तिरासण आमच्या बरवसाचे मूळ जावंक पावता. रोमांकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वळी 3 आनी 4. बापा, ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ल्हान मेटांनी बरवशाची यात्रिका जावन आमी फुडें समकतना आमच्या कश्ट अनवरांनी धैर्य सांडिनासतना सोंसणिकायेन सगळे स्विकार करन आमच्या जिवितांत तिरासन सांबाळूंक आमकां बरवशाची मनशां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी शांती बरीत आनी सर्व रितीन धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन शारिशें रायां पासत आनी अधिकाऱ्याच्या हुद्द्यार आशिल्ल्या पासत मागसय. तिमोथीक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वळ 2. बापा, आमच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्या पासत आमी मागता. संविधानाची मूळ तत्वां उखान धरून समाजाक बरेपण हाडची योजना मांडून हाडून समेस्तांच्या उदरगते पासत वावरूंक जाय अशी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. खरेंच हांव तुमकां सांगता, हे दुर्बळे विधवेन हेरां सकटां प्रास चड दान घालें. लूक अध्याय 21 वळ 3. बापा, आपणा लागीं आशिल्ल्यांतलें उरोवन ह्या फेस्ताच्या आनी फेस्ता संबंधी योजना दिवशेन उदारपण दाखयलेल्या सर्व दानी पासत मागता. तांच्या बऱ्या मनाचेर तुजी आशिर्वादा घाल आनी 100 वांट्यांनी तांकां पाटे दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. 3 दिसां तावन म्हजे संगातांती रावल्यात. तांकां उपाशी फाटीं धाडूंक म्हाका खुशी ना. मातेव अध्याय 15 वळ 32. बापा, फाटल्या 10 दिसां तावन तुज्या पुताचो अनुभोग आशेवन ह्या हुंथळांत भेट दिल्ल्या सर्व भक्तिका पासत मागता. तांच्या लौकीक गरजा सोवे तांची आत्मीक ताणभूक तूं थांबय आनी जे कितें तूं तांच्या हातांत घालताय ते तुजी खुशी म्हणून समजोवची जाणटिकाय तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. माऊनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आनी कुटुंबां खातीर मागया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान आमकां सांगलें आसा, सदां तुमकां मेळटलें, बडें या तुमकां उक्तें जातलें आनी तुमी मागा तुमकां मेळटलें म्हणून. ह्याच बरवशान आनी विश्वासान आमी तुजे मुखार ह्यो गरजो दवरता. तुजी खुशी जावं दी आनी त्या खुशा प्रमाणे आमची जिणी जावं दी आनी तुजे योजना प्रकार आमकां जिवंक बोड लाभोवन दी. हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुमच्या कृतील्यांनी गीत संको 13. उड्या वयनाची भेटोवच्या कायल्या सर्वेस्पोरा काणी त्यागाची जिणे देण्याची स्वीकार कर आमकां भुरग्यांक तुज्या. मोगाची उड्या वयनाची भेटोवच्या कायल्या सर्वेस्पोरा काणी त्यागाची जिणे देण्याची स्वीकार कर आमकां भुरग्यांक तुज्या. घे बाबा घे उंडो घे बाय दी बाबा क्रिस्तमा सारका. घे
बहिणीनो आनी बाबांनो, मागा तुमी आमी करता तें बलिदान आमच्या जिवना संगी सर्वेस्परा देवाक मानतात असलें जावं दी म्हणून. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बासयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कडी आनी सर्वते जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतले आमकां सडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठवलोय. पवित्र आत्मा वरवीं आमकां मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनीक मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून दुतां भक्तां सांगता आमी मेळटा, तुजी कीर्त आमी परगडता आनी सकड एका ताळ्यान आमी गाता. तुझ्या वैभवान स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. समेस्त उबीन रावा आनी हात जोडा. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगाठुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पित तुज्या मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाचे माये सांगाती बागेवन दुतां आनी बागेवन सुसे आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सौर पदवेदा बापा सौर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्यानो देवाचो पूत जेजू मनीस जावन जल्मोन येवन मनशा पूत जालो. ह्या वरवीं मनशा पुतांक आनी मनशा दुवांक देवाचें भुरगीं जावचें भाग फावो जालें. हें देवाचें येवजण आमकां समेस्तांक ताची मोगाळ भुरगीं करचें. ह्या येवजणे प्रकार आमी जिवंक देवाचो आदार मागया आनी सम्यान शिकयल्लें मागणें दोनी हात उबारून एका ताळ्यान आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सम्याची शांती आनी समाधान सदांकाल तुमचे समे आसो. मोगाचो मैपासाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन संतोशान समेचें समाधान एकामेका लागीं वांटून घेवया. समाधान तुमकां. आमची काकूत
पळया जेजू ख्रिस्त देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण लाभल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. ಚೆಕ್ ದಯಕರುನ್ ಬಸ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जशें एक ल्हान बाळशें आपल्या आवय बापायच्या पासलेंत कितेंच फिकीर नासतना सुशेग घेता सोम्या, तशेंच हांवें तुजे पासलेंत सुशेग घेवंक तुजो अनुभव सोडूंक आशेतां सोम्या. बरवशाचे जिणये मुखांत्र तुजे तेवशी सर्गा तेवशी ल्हान ल्हान दिमकुरी मेटा हांव काडटना सोम्या, म्हजो हात धरन म्हाका तूं चलय जेजू. तुजो मोग सोम्या व्हांवते जरी सारको, आत्मीक सुखे धाडीन भरवोसो. तुजो मोग सोम्या व्हांवते जरी सारको, आत्मीक सुखे धाडीन भरवोसो. तुजे तेवशी नांव दिमकुरी मेटा काडटना पडनाशे हात दिवन चलय म्हाका. तुजे तेवशी नांव दिमकुरी मेटा काडटना पडनाशे हात दिवन चलय म्हाका. तुजे देवशी नांव दिमकुरी मेटा काडटना पडनाशे हात दिवन चलय म्हाका. तुजे देवशी नांव दिमकुरी मेटा काडटना पडनाशे हात दिवन चलय म्हाका.
मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे धाडीन भरवोसो तुजो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे धाडीन भरवोसो तुजो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे धाडीन भरवोसो तुजो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे धाडीन भरवोसो तुजे देवशीन हांव दीम कोरी मेटां काडटाना पडनाशे हात दिवन चलय म्हाका तुजे देवशीन हांव देम कोरी मेटां काडटाना पडनाशे हात दिवन चलय म्हाका तुजे देवशीन हांव देम कोरी मेटां काडटाना पडनाशे हात दिवन चलय म्हाका तुजे देवशीन हांव देम कोरी मेटां काडटाना पडनाशे हात दिवन चलय म्हाका. दया करून समेस्तां उबी रावा. प्रार्थुया. प्रितीवान देवा आमच्या बापा क्रिस्ताच्या तुज्या पुताच्या बऱ्या नांवा वरवीं तुवें आमकां तुजो लोक जावंक निर्मिलाय तर त्याच आपोवण्या प्रकार आमी जिवन तुज्या नांवाक आमी मान हाडच्याक तूं आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दय करून बसा. जेजू बाळकते भोवमुगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जिबलेवाच्या ह्या वर्सा ल्हान मेटांनी बरवश्याची जिणी हो ध्येय घेवन बाळका जेजूचें वार्षिक फेस्त आज आमी संभ्रमत आसतना तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताचे सुभाशय हांव पाठयतां. हॅपी फिस्ट. घट्ट दोन ताळयो. आनी आयच्या ह्या फेस्ताच्या सुरवेच्या मिसाक प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसात अदीक मन अदीक दोतोर हेनरी डिसोजा बಳ್ಳारी दिएसीसचे गवळी बाब. आमकां ते सदांच मोगाचे आनी ह्या पुणशेताक सदांच लागशिले. हेणे तेणे पाशर जाताना तांणी आमकां भेट दिवची आसा. मात न्ही हर एका वेळार तांचो आमी आत्मीक गरज विसारलेल्या वेळार ते सदांच आमकां तांची कुमोक दिवंक मिसां भेटोवंक आनी आमकां आशिर्वादीत करूंक सदांच साहित्य आसात. तांच्याच दिएसीसींत आमचें एक कोवेंत आसा आनी समाज सेवा केंद्र आसा हुयन आडेगाळ्ळी म्हळ्यांत आनी थंयसरी तांचो वर्तो पाठिंबो आनी उत्तेजन आमच्या याजकांक मेळटा. आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या मोगाळ गवळी बापांक तुमचे सुमेस्तांचे नांवे आमी कर्मिलीत फ्राद देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट दोन ताळयो आमच्या गवळी बापांक. तशेंच सा भेटोवन केल्ल्या सर्व याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोवनो आनी भयणीनो, ह्या मिसांत गायन गावन आमची काळजां मनां देवा थंय उबारूंक आदार दिल्ल्या तशेंच वाचपां वाचून आदार दिल्ल्या सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसांत आमचे संगी ऑनलायनीर परगांवांत आसचीं तशेंच हांतोळणार आसचीं भाऊ भयणी आसात. तांकांय ह्या फेस्ताचे सुभाशय आमी वांडटना तांचे हाजीरपण आमी मानून घेता. दुसरे मीस आतां 7:30 वरार इंग्लीश भाशेंत आसतलें. तुमकां कळीत आसा हांगासर कितली अडचणी आसा म्हणून. थोडे कडेन 2-3 एकच लायनीर वेहिकलां दवरलेलीं आसात. दया करून तुमचे लागीं एक कालती विनंती जाता तितले बेगीन तुमची वाहनां काडलीं जाल्यार आनी मुखार येवच्या भक्तिकांक वयर येवंक वाहनां पार्क करूंक अवकाश जाता. तुमी आमकां आदार दिवचो. भोवनो आनी भयणीनो, ह्या जुबलेवाच्या वर्साक आमी 2 योजना प्रगट केल्लीं आसात.
दुबळ्या कुटुंबांक घर बांदून दिवचें आनी तशेंच दुबळ्या विद्यार्थींक सुमार 100 विद्यार्थींक स्कॉलरशीप दिवचें प्रोग्राम आनी ह्या दिशेन तुमी आमकां आदार दिते आसात. ह्या तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ता उपरांत तुमकां ह्या 2 योजनांक आमचे लागीं आमचे संगी हात मेळोवंक अवकाश आसा. तुमची मिसां आनी दानां थंयसर घट्ट लागीं आसच्या कावंटरार दिवयेत. आजपांची इमाज बाळूक जेजूची पुण्यशेता भितर आसा. तुमी भक्तीन थंय वचून तुमचो मान तुमी पाठोवचो. आतां मोगाळ गवळी बापांक हांव हांगासर मुखार आपयता आनी ह्या फेस्ताची उडासाची काणीक आमच्या गोविंदाचे वडील मानदीक बाब मेलविन डिकुन्ना हांणी दिचे म्हणून तांचे लागीं विनंती करता. ह्या फेस्ता बाबतीं आदार दिल्ल्या सुमेस्तांक स्वयंसेवकांक आनी तुमकां व्हडा संख्यान ह्या पयल्या मिसान भाग घेतलेल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी उबे रावचें. गवळी बापा जावन एक मोठो फेस्ताचो संदेश आमकां. मोगाचेनो हांगासर जमले तुमकां समेस्तांक बाळक जेजूच्या फेस्ताचे शुभाशय. नवे वर्स आमी आरंभ केला मात्र वो नवे वर्स आमकां समेस्तांक देवान दिवचो अपुरबायेचो संदर्भ आमी बऱ्यान वाडोवंक. कसो बाळक जेजू सालुखान आमकां सांगच्या प्रकार 2 अध्याय 50-2 तो म्हणटा बाळक जेजू नजरेताक पाटींग गेलो. थंयसर प्रायेन वाडलो, जाणवान चडलो आनीक देवाच्या अनुग्रहान देवाच्या तरेन तो भरलो म्हणून आमी त्याच प्रकार आसा जाय. फकत कुडीन वाडल्यार पावना. मतींत आध्यात्मीक तरान आमच्या कुटुंबीक जिवनांत आमी वाडत जाय. संबंद बरे करी जाय आनीक बरवशान जिये जाय. आमच्या भुरग्या बाळांक बरवस दी जाय. भविश्या विशयांत नवी सपनां दी जाय आनी तशें केल्ल्या वेळाचेर आमकां आमच्या जिणेक अर्थ येता. आनी तुमचे कडेन एक विनंती, दया करून आस्त पास्तीच्याक चड आमच्या भुरग्यांक आनी युवजणांक तांचो चड मोग करून आमचे आदर्श क्रिस्ती जिवनाचो परमळ तांकां दिवन अपुरबायेन वागोवंक आमी प्रयत्न करीचे म्हूण उलो दिता. आनी ह्या जमल्या समेस्तांक हांव शाबासकी पाठयता. आनीक आमच्या कार्मेलीत फ्रादींक भोव अपुरबायेचें काम करून आसात तांकां आमी शाबासकी पाठयता. आनीक आमच्या लोकांक आध्यात्मीक तरान आनी कुटुंबीक जिवनांत पाठिंबो दिवन प्रेरण करीचे म्हूण सांगून उलो दिता. समेस्तांक देव बरें करूं आनी देवाचो आशिर्वाद तुमकां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सौर दयाकन तकली बगावन देवाचो आशिर्वाद घेयात. सौर पदवेदार देव दयाळपणी तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनीक आपल्या जाणबान तो तुमकां भरूं. बाबार्थाचे शिकवणें तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करणांनी तिरायेन वाडोवंक तो तुमकां कृपा दी. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपल्या आपणाशी सोडून व्हरूं. आनी सौर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी सदांच तुमकां सांबाळूं. वचून येयात. सम्याच्या शांतीन तुमकां धाडटा. बाळका जेजूक अर्घ मागणे. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता.
तुझ्या अजपांचे इमाची मोरीफात तुझे भक्त सगळ्यांना विस्तारून दे. सर्व लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवन दे आणि तुझी कळणातली दैविक मजत सोडून दे. सरस्तुती आणि महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. नाही मात्र या पयल्या मिसांत हर एका ब्रेस्तारा आमकां गायनान आदार दिवच्या. इन्फेंट जीजस क्वायर पंगडा सांगता हे निमाणे गीत आमी गावचे. कुर्वे निबरा आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भाऊंनी बाळक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार. जुबलेवाच्या या वर्सा बाळक जेजूचे वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आम्ही एक महत्वाकांक्षी अपूर्वचे योजन मांडून हाडला. ते जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचे योजन आणि या योजने मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळे घर बांधून दिवचे योजन आम्ही आसा केला. हे योजन बाळक जेजूच्या पुणशेताचे म्हणताना बाळक जेजूच्या भक्तिकाचे तशेंच जेजूचे ल्हानफल सांत तेरेज हिका सांतीण म्हणपा सारन 100 वर्सां समचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशिप दिवचे प्रोग्राम आसा केला. एका भुरग्याक 10,000 लेखान सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात. हे बाळका जेजूच्या भक्तिकाचे एक योजन असता तुम्ही जर मोठो आधार दिलो खंडी जावन ही दोन्ही योजना आमकां या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता. एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशिप दिवं येता, दोगांक तेगांक चौगांक अशें आमी सांगाता हात मेळयलो जाल्यार हे योजन जारीक हाडूंक साध्य आसा. तशेंच गरबांच्या या योजनाक जर एकलो आपूण वणटीक स्पॉन्सर रावता, टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता, जनेलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हे एक योजन अपूर्बायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचें. तर तुमी गळाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आणि हे उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळक जेजूचें पुणशेत कर्णदिते आसा. तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आणि तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले हांव. देव बरें.